आज चिंबला एक रस्त्याचेर अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. तातूंत भितर खुबश्यो गाडयो इन्वॉल्व जाल्यो. एक्सिडेंट जालो तातूंत भितर आनी कितलेशेच लोक सिरियसली जखमी जाले. एकलो तातूंतलो आमकां सगळ्यांक सोडून गेल्लो आसा. आनी अशा परिस्थितीत ज्या पद्दतीन कामां आज चालू आसा वेगवेगळ्या नॅशनल हायवेचेर रस्त्याचेर म्हणजे पयर हांव पळयतालो की पेडण्या लोकांनी रस्ता रोको केल्लो की थंय काम अर्दकुटे आसा, काम बंद उडिल्लें आसा आनी डेब्री सगळी रस्त्यार आसा. हे सगळे कडेन चालू आसा. म्हणून हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की सरकाराची जबाबदारी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरां कडल्यान काम सारखे व्यवस्थितपणे करून घेवपाची. पब्लिकाक त्रास जाल्लो जावपाक जायना. लोकांक आज जे गाडयो घेवन वता, स्कुटरी घेवन वता तांकां कसलोच त्रास जावपाक जायना. खंय जाय ते डायव्हर्शन करपाक जाय, खंय जाय ते डेब्री सगळी पडिल्ली आसा ती लीप करपाक जाय. ते आज कांयच जाल्लें पळोवपाक मेळना. म्हणून सरकाराची कडेन म्हजें मागणें आसा की ताबडतोब ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ती कामां स्ट्रीमलायन करून जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याचेर पडिल्ली डेब्रीज काडची. जी कामां बंद पडल्यात ती चालू जावची आनी ठरावीक वेळे भितर ही कामां कंप्लीट करपाचो सरकारान आदेश दिवचो अशी म्हजी मागणी आसा.